आयज NSY गोवा met the honorable governor. आमकां आयज गव्हर्नरचो अपॉइंटमेंट मेळ्ळो to discuss the issues regarding Goa universities and to discuss the irregularities and illegalities happening in Goa University. He is a student, Dikansh Pamar. He is a research scholar working under a project in Department of Zoology in Goa University. He was appointed in January 2020, and he has removed 5 papers, research papers, and 1 book he has written in a year. That is the level of academics of his. आणि एका तेंच्यानी टर्मिनेट केला. On which ground? The papers which he was written, ताजे ऑथरशिप जो ऑथरशिप रायट डिपार्टमेंट ऑफ झुओलॉजीन जो असिस्टंट प्रोफेसर हा नितीन सावंतान ताजो रायट ताजे बायलेक दिला. सिनियर ऑथरशिप इज गिवन टू द वाईफ ऑफ असिस्टंट प्रोफेसर नितीन सावंत. तो जेन्ना हेणे ऑब्जेक्ट केले की आपलो आयडिया इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपली आनी ताका तूं कसो ऑथरशिप दिवंक शकता, ताका तेणें टर्मिनेट केलो. एंड वी हॅव डिस्कस दीस मॅटर विथ द गव्हर्नर. आनी हेणे तेंच्यांनी लेटर सुद्दां बरयल्लो वायस चान्सेलराक, रजिस्ट्राराक. देन वायस चान्सेलर हॅड फॉर्म अ 1 member committee and 1 member committee within the university, and they have done the biased investigation. How can a 1 member committee be within the university? Because within the university जो प्रोफेसर हा तो आपले फॅकल्टी मेंबराकूच सपोर्ट करतलो, आपले जे बाकीचे प्रोफेसर हा ऑफ अदर डिपार्टमेंट ताका सपोर्ट करतलो. सो आमच्यांनी मागला फ्रॉम द गव्हर्नर की तू एक 3 member committee, 3 members committee, impartial 3 members committee तू कॉन्स्टिट्यूट कर आणि इन्व्हेस्टिगेट कर. बिकॉज ही इज अन स्टुडंट फ्रॉम गुजरात. ही इज डुईंग रिसर्च इन गोवा युनिव्हर्सिटी and he has written 5 papers and 1 book. So he is an example for other students. आता गोवा युनिव्हर्सिटीचो रँक पळयात तुम्ही 96 जाला. So if you terminate a student of such level, what message you are giving around India and around world? बाकीचे जे स्टुडंट्स आहा गोंयभर मागीर इंडियन अराउंड ग्लोब, ही इज अ एक्झाम्पल फॉर देम. ही इज एन रियल एसेट फॉर गोवा युनिव्हर्सिटी. आनी एका तुमी टर्मिनेट करून कितें तुमी एक्झाम्पल सेट करूंक सोदता? बाकीचे जे स्टुडंट्स आसा outside Goa, they won't come to Goa University. They will think हांगा आयले आमकां टर्मिनेट करता. आनी जो असिस्टंट प्रोफेसर हा तो आपले बायले काढून ऑथरशिप दिता. कितें चल्ला कितें युनिव्हर्सिटीन ह्या? काम करता ह्यो आनी ऑथरशिप तू बायलेक दिता. आनी जी बायल आसा तेजी शी इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. शी इज अ टीचर फ्रॉम अदर कॉलेज. सो क्लियर इनलिगलिटी चल्ला. आनी एज पर द UGC युनिव्हर्सिटी ग्रांट कमिशन तांच्यांनी स्पश्ट रूल हा की द पर्सन हू इज वर्किंग फॉर द प्रोजेक्ट, हुज इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोणाची आसा आनी कोणे कंट्रिब्युशन दिला ताकाच ऑथरशिप रायट मेळोंक जाय. पूण हेणें आपले सेटिंगान ऑथरशिप रायट बायलेक दिला. आनी जेन्ना हेणें ऑब्जेक्ट केला तेन्ना तेंच्यांनी ताका टर्मिनेट केलो. पूण जेन्ना टर्मिनेट केलो लेटर, ताणें लेटरान बरयला, नितीन सावंतान जेन्ना टर्मिनेट लेटर दिला ताका तेन्ना तेणें लेटरान बरयला की हीज वर्क इज अनसॅटिस्फॅक्टरी, तो ओबिडियंट ना, हें ना तें ना म्हणून. सो इफ यू गो टू सी his work is not unsatisfactory. तेणे 5 पेपर आणि 1 book बरयला. एका वर्सान अशें कोण बरोवंक शकना. अँड दीस इज एंडोर्स्ड बाय द अदर प्रोफेसर फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी. आणि जेन्ना तुवें टर्मिनेटेड लेटर पळयलो जाल्यार तुवें तर इन द टर्मिनेशन लेटर इट इज नॉट रिटन that his work is unsatisfactory. In the termination letter it is mentioned that the candidate termination is justified as candidate was mere hired worker and not student of Goa University. What is this not student of Goa University? He was hired as a research scholar. रिसर्च स्कॉलर भायलेच असता, गोवा युनिव्हर्सिटी कोण नसता, थोडे असता गोवा युनिव्हर्सिटीचो. सो दिस इज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन. आणि स्वतः तो नितीन सावंत एका सद्दां म्हणटा तू भायलो, आप क्या करोगे, आप बाहर के हो, आपका कौन सुनेगा, रजिस्टर मुझको जानती है, वायस चान्सलर मुझको जानती है. सो तुम्ही एकामेका वळखता म्हणून तुम्ही एका भायर उडयता. तुमच्यानी चिंतलं आसतलें की हेजो सपोर्ट कोण करचो ना म्हणून. बट NSY गोवा ठामपणा हेजे वांगडा आसा आनी एंड पर्यंत आसतले. आनी कॉन्ट्रडिक्ट हांगाच जाता. द टर्मिनेशन लेटर सेज दॅट ही हॅज डिक्टेड ऑथरशिप म्हणून. आणि जो टर्मिनेशन नितीन सावंतान दिला तो टर्मिनेशनान बरयता की हीज वर्क इज अनसॅटिस्फॅक्टरी. समज ताजो वर्क अनसॅटिस्फॅक्टरी असलो जाल्यार टर्मिनेशन लेटरान मेन्शन करात मरे ताजो वर्क अनसॅटिस्फॅक्टरी हा म्हणून. कित्याक मेन्शन करूंक ना? कित्याक वेन द इन्व्हेस्टिगेशन हॅपन्ड, वेन 1 member committee वॉज फॉर्म बाय वायस चान्सेलर, तेणें मागीर हेजी इन्व्हेस्टिगेशन केली, एका विचारलें, ताका तेन्ना कळ्ळें की हेजो वर्क जो अनसॅटिस्फॅक्टरी ना. हेणें 5 पेपर आनी 1 book बरयला.
सो टर्मिनेट करपा खातीर कितेंय बरयलां हेंच्यांनी ही नॉट अ गोवा युनिवर्सिटी स्टुडंट ही इज डिक्टेटिंग ऑथरशीप रायट चल्लां कितें वे द युनिवर्सिटी इज हेडिंग समज युअर टॅलंट युअर एसेट आमी टर्मिनेट करता जाल्यार आमचो युनिवर्सिटी रँक जावतलोच तुम्ही हांकां एप्रिशिएट करना ह्या टॅलंटाक तुम्ही एप्रिशिएट करना आमचो युनिवर्सिटी रँक वाडटलो कसो सो आमच्यांनी मागला गव्हर्नरा कडेन कितें वायस चान्सेलर जो अपॉइंट जाला रिसंटली ही ऑल्सो इज फॉलोईंग द फुटस्टेप ऑफ द आउट गोईंग वायस चान्सेलर वरून साहनी ह्या बाबड्यान लेटरां बरयली ताका अपॉइंटमेंट सुद्दां मागलो ते आयकपाकूच तयार ना द नितीन सावंत द असिस्टंट प्रोफेसर ऑफ जिओलॉजी द HOD ऑफ जिओलॉजी द रजिस्ट्रार everyone each and everyone is supporting the professor how can all the professor support him who gives the authorship right to his wife for his personal gain चल्ला कितें युनिवर्सिटी म्हणजे चल्ला कितें तो गेलो तो वायस चान्सेलर आपली युनिवर्सिटी प्रॉपर्टी युनिवर्सिटी रिसोर्सीस आपली स्वताची प्रॉपर्टी भशेन यूज करून गेला आनी अजून तेच चल्लां हांगा युनिवर्सिटीन आनी आमच्यांनी हो लेटर UGCक बरयला नॅकाक बरयला आनी असोसिएशन ऑफ इंडियन युनिवर्सिटी ताका सुद्दां बरयला बिकॉज स्ट्रिक्ट एक्शन शूड बी टेकन अ 3 member कमिटी शूड बी कॉन्स्टिट्युटेड आमी अशें म्हणना की ताका तुम्ही परतून घेयात नाल्यार ऑन परतून ताका टर्मिनेशन लेटर रिवोक करात टर्मिनेशन लेटर रिवोक करूकूच जाय पूण तुमकां जाय जाल्यार तुमी 3 member कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करात आनी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करात गव्हर्नरान स्वताच म्हटलें आमकां यू आर द नॉन गोवन स्टुडंट टू मस्ट बी बिकॉज दॅट ही वील बी हॅव सम पर्सनल दीस म्हणून ताणें स्वताच म्हटलें आमकां आमच्यानी म्हणलें येस ही इज अ नॉन गोवन स्टुडंट बट ही इज अ पार्ट ऑफ गोवा युनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिम आमचो नांव वयर सरता आनी जे पेपर जे बरयला ते गोवा युनिवर्सिटीचें नांव येता तेणें थंय की गोवा युनिवर्सिटीन पेपर पब्लीश केला म्हणून ही इज अ एसेट फॉर गोवा युनिवर्सिटी म्हटलें हांवें अँड ओन्ली फॉर सेल्फ बेनिफीट ताणें आपल्या बायलेक ऑथरशीप दिला म्हणून सांगला आमी आनी गव्हर्नरान आमकां स्पश्ट सांगला की आपूण वायस चान्सलरान उलयता तूं मेमोरंडम दी आनी आपूण वायस चान्सलरान उलयता आनी कितें तें पळोवन घेता म्हणून